तुझे सोची आल्या दोन्या ओझो तुझी मागू गंगा ऐकतो तुझा मिसाची दोन वागोय गरज आमची दोन वागोय गरज आमची तुझी सोची आल्या दोन्या ओ बंधू कामोय मार्गा कागून दोन देवा तुझी सोमेस्ताचेर काकुदिची सोमेस्ताचेर काकुदिची तुझे सोची आल्या दोन्या तुझे आधीन करू कामगार घे तू आमका तुझ्या हातात आणि गोठून तुझ्या गोपात आणि गोठून तुझ्या गोपात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज हे मिसान मांडूक येत आसतना आगुस्तीन रॉच हे आमचे बाप असत मागुया. स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन आपल्या विसवान घेवं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या बसत फ्रांसीस फेर्नांदीस, रुजार मास्कारेनेस, राणी राज तशेंच हेर आपापलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाची कृपा आनी बरी भलायकी मागुया. तशेंच रुजार मास्कारेनेस आनी सेबास्टियान डायस आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटा तांचेय पासत आमी मागुया. आनी थांबून आसतना देवाचे सगळे उपकार ओळखून घेवन ताच्या उपकारांक आमी सदांच दिनवाशी आसूं. आनी भोव करून आमची भाव भयणां जी आमचे तरेतरेचो उपकार करतात सदांच उपकारी मन एकामेका सवेन दाखोवंक हे मिसा बेटीन आमकां कृपा मागून घेवया. आनी आमचें मागणें फळादीक जावंक आमी जायते फावटी अनुपकारी जाल्या देवा आनी मनशां सवे म्हूण ओळखून खंयची बरीच काळजान बक्षणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मसगुनी हांव चारून सांगता मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भाग्यवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया मागुया. भोव करून झूज चलता तें झूज तोंडावंक जायतो लोक थंय मेला ह्या झुजान. एका हॉस्पिटलाचेर बॉम्ब पडून इलाज घेताले थंय जायतीं जाणां मरूंक पावल्यांत. देशां देशां मदीं शांती आसूंक मागुया. आमचे पिडेवंत भाव भयणां बसत मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक रोगता वरवीं सगल्या मनशांची तुवें सोडवण केल्या.
तुज्या अगणित काकुतीन तुवें आमकां फाव केलाय तें देणे आमचे सगळें सांबाळ आनी आमचे सोडवणीचो अवघूट समरोंबून ताचो फोड आमी चड आनी चड भोगूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटवेलें वाचप बाबा भयणीनो समोर्ती वरवीं आनी प्रवद्यां वरवीं कोळीट जाल्लें तें देवाचें प्रमाणीकपण आतां समोर्ती वरवीं उजवाडाक आयलें आनी हें देवाचें प्रमाणीकपण कसलीच अंतर करिनासतना जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थान विस्वास ठेवटेल्यांक समेस्तांक पावता. खरेंच सगलीं पातकी जाल्ल्यान आनी सगल्यांक देवाचे मोहिमेन दर्शन अंतरलां पूण ताच्या फुंक्याच्या देण्यांक लागून क्रिस्ता जेजू सवें मेळटा त्या तरुणां उडेची ती प्रमाणीक जाता. देवान तांकां आपलें रगत वारोवन बावाट दोट्टेल्यांक पातकांक काडटली बळी जावंक नेमल्या. पळयात, पयलीं आदल्या काळार देवान सोंसणीकाय दवरून पातकांक कास लावंक ना आनी आतांच्याय काळार आपूण प्रमाणीक म्हूण आनी जेजूचेर बावाड दवरता तांकां आपूण प्रमाणीक करता म्हूण देव उक्तीन दाखयता. हे भाशेन देव आपल्या प्रमाणीकपण परगट करता. म्हणटच बोडाय दाखोवंक आमकां खंय जागो आसा? जागो नाच. खंयचेच समोर्तीक लागून ना. कायदे पाडूंक लायता ते समोर्तीक लागून न्हय पूण बावाट दवरून लायता ते समोर्तीक लागून. कित्याक समोर्तीक ते कायदे पाडूंक न्हय पूण बावार्था उडेशी मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण आमी खात्रेन जाणाव. देव जुदेवांचो देव तर विद्वेशांचोय तो न्हू, विद्वेशांचोय तो देव म्हूण दुबावूच ना. कित्याक देव एकूच तोच सुनोत केल्ल्यांक तांच्या बावार्थाक लागून प्रमाणीक करता. तशेंच सुनोत करूंक ना तांकांय ताच्या बावार्था उडेशी प्रमाणीक करता. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट म्हणुया. सर्वेस्वराच्या हातान भरपूर मेळटा काकूत. खोल खोल खोंडान पडला. तुकोलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनोनेचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक भोगतोणें मेळटा तुजे सवें म्हणून सर्वेस्परा आमी बोश्टाव तुका. जबाब सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओत्मो म्हजो रावता. विस्वास आपलो धरून राखणो फांटोळेचेर आपलो विस्वास सगलो परोम योसराचेर. जबाब सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट. उडगार. सर्वेस्परा 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 सर्वेस्परा
सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. स्वामी म्हणटा वाट सोट आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक 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 जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच प्रवाद्यांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें कोटा तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटच तुमच्या पुर्वजांची कर्तूत तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमीच सारकीच गोवाय दितात. ते पासत देवाची जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे तांय प्रवादी आनी दोन दूत धाडटलों आनी तांतले थोड्यांक ती जिवेशी मारतलीं, दुमाळो दितली. हे पासत संवसार रचला तेतून तावन सगळे प्रवाद्यांचें रोगत वारयलां ताचो हिशोब हे संस्थीन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगतावन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदीं जिवेशी मारलेल्या जाकारियासाच्या रोगतापुऱ्यान वय हांव तुमकां सांगता, हे संस्थीन हे सगळ्याचो हिशोब दिवचो पडटलो. धर्मशास्त्रानूय तुमचें कोटा. जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात, तुमी भितर सरले नात आनी सोदतलीं आसलीं तांकांय भितर सरूंक तुमी दिलें ना. ताणें सगळें तांकां म्हणले उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताचे पाळाक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालूंक तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मारून ताचे तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांट घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, एक कविता आसा, एक पोएट्री आसा, तिचें नांव गिव मी फ्लावर्स वेन आय एम लिव्हिंग. म्हज्या हातांनी गुलाबां दी जेन्ना हांव जीव आसा वो जिवे आसा. गिव मी फ्लावर्स वेन आय एम लिव्हिंग. जायतो लोक आमचेर समेस्तांचेर खूब आड उलयता. आमची जीब आड नासलेली उलयत रावता, पूण आमी मेली म्हणटच आमच्या काशावांत हाडून धाकटुलीं फुलां, लिलीज ओ फ्लावर्स घालतात. हो कवी म्हणटा, तूं म्हाका फुलां दिवची ना, हांव जिवो आसतना हांव मोत्तोच आनी मरून म्हाका पुरूंक वता तेन्ना म्हज्या काशावांत तूं फुलां घालतलोय, फुलां घालतली. बांबडीनो आमची गोंयकारांची चाल ही न्हय. एक श्रीमंत गिरेस्त मनीस मेलो जाल्यार ताचो काशांव आख्खोच फुलांनी भोत्ता. एका मोन्नाक हांव गेल्लो, तो दिश्टी पडनासलो, तेजें तोंड दिश्टी पडटलें. तोंड देखून दिश्टी पडनासलें, कित्याक तोंडा वयर फुलां आसलीं. सगळोच फुलांनी भरलेलो आहलो. कित्याक उपकारलें ताका? कित्याक उपकारूं ना? वॉन्ट यू गिव मी फ्लावर्स वेन आय एम लिव्हिंग? वॉट इज द यूज ऑफ गिविंग फ्लावर्स वेन आय एम डेड? हो कवी म्हणटा, वॉन्ट यू गिव मी फ्लावर्स वेन आय एम लिव्हिंग एंड एन्जॉय देम while I can. Please don't give me flowers when I'm ready to be buried. We need flowers of a kind word to help us move along. Please don't give me flowers when I'm gone. खंय तरी कितें तरी चोकलां आमच्या गोंयकारांचें, आमचें सगळ्यांचें, दुर्दैव आमचें. सासूमाय आनी सुनेक पळोना,
गोवा आनी बायले मदें जायते पावटी समजी काय सोंसली काय ना मोत्तोच आमी फुलां घालूंक रावता फोंडांत काशावांत लोकांक दाखोवंक जिवी आसतना बरे उतरांची मोगाची सोस्तिकायची कुशालकायची फुलां दिना हो कवी म्हणटा गिव मी फ्लावर्स वेन आय एम लिव्हिंग कितले आमी भाव भयण्या एकामेका सगळें कितलो उपकार करता तूं एक गोरकार तुजी गोरकान कितले उपकार करता तुजे सगळे रांदता सांबाळ करता घराचो कपडे धुता सगळें करता आनी वॉट डू यू गिव हर इन रिटर्न वायट उतरां जायते फावटी खाला उडोवप बो करून सोयरीं येतात तेन्ना ओकमान आनी मोत्तूच मागीर काशावांत फुलां कितलीं आमी एकामेका सगळीं उपकार करता कितलें बरेपण आमच्या जिवितांतलें आमी शिंपडायता आनी कितें परतून वॉट डू वी वेट इन रिटर्न एकामेकाचेर आड उलोवप एकामेकाच्यो गजाली करप एकामेकाचें नांव पिडार करप एकामेकाचेर बोगलां घालप इल्लेशें आसलें व्हडलें करून दाखोवप आमी आमच्या जिवितांत कितले जाणांचे आमी कितले जाणांक पावल्या कितलें बरेपण आमी दुसऱ्या सोबेन दाखयलां आनी देर इज नो टायम टू एप्रिशिएट टू गिव इन रिटर्न भावमडी न्हू हांव तुमकां सांगता कितें आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता कितें जेजू धर्मशास्त्रांक फारिजेवांक म्हणटा तुमी आतां प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी मारले तांचे फोंड बांदतात सामदी बांदतात व्हडले फोंड बांदतात तुमच्या पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले तुमचे पुर्वज तांची उतरां आयकूंक तयार नासले तांणी देवाच्या नांवान कितलें बरें केलें तुमी तें मानून घेवंक ना तुमच्या पुर्वजांनी तांकां मारले आनी तांच्या उडासाक तुमी आतां फोंड बांदतात पुटले बांदतात कोणाचे प्रॉफिटांचे प्रवाद्यांचे जे प्रवाद्यांक तुमच्या पुर्वजांनी मारून उडयली भाव भयणीनो अशीच कितें आमची चाल कितली आमी जायते फावटी बॅक बायटींग स्प्रेडींग र्युमर्स अबावट अस talking ill of us, spoiling our name, not grateful like the people of old, not grateful. But after the death, आमी मोत्तूच शी तो एकदम बरो तो एकदम बरो आसलो आमचे पॉलिटिशियनांक चोयात आयज पॉलिटिशियन एकामेकाक इतले तासतात इतले वायट उलयतात तांतलो मदलो एकलो मेलो ताचे भाशेन आनी कोण नासलो तो एकदम बरो आसलो ताका देशाचो कितलो मोग आसलो ताचो जागो कोणाच्यान घेवंक जायना केन्ना म्हणटात मोत्तूच जिते आसतना आमचे पॉलिटिशियनाक एकामेकाचें बरेपण आनी एकामेकान बरें केल्लें कोणाक पळोवपाक जायना We only talk of scams. भावमडीनो आज आमी घरा वयता आसतना ही देवाचें उतर आमच्या मनांत दवरुया आनी आमीच देखून जायते फावटी वी फेल टू एप्रिशिएट वी फेल टू से गूड वर्ड अ कायंड वर्ड दुसऱ्यांक वी ओनली ब्रॅग एंड बोस्ट ऑफ पीपल वेन दे आर डेड मोत्तूच तो बरो आसलो म्हणटा पूण जीव आसतना वो जीव आसतना आमचे लागीं कांयच एक उलोवंक तयार ना गिव मी फ्लावर्स वेन आय एम लिव्हिंग
भेटवणूक आम्ही गायन गाऊया. सर्वेश्वरा देवा. सी 30 आणि 2, पान 40 आणि 2. सी 32, पेज 42. सर्वेश्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या बुड्याचे जीवे तुका मागता तो शिको हे बेटे गावता सुदुकामचे यातनी कोवी भयणी भावनी आमचे बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी भयमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. बोदयाळ बाप्पा, तुजे वेदीचेर तुका भेटूंक ही दानां आमी हाडल्यात. हे भेटवणी वरवीं नवे कराराच्या मोदेस्ता जेजू सोशी आमकां पावय. ताच्या उमळीत रोगतान आमकां धुवन तूं पवित्र कर आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां नवीन कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची इंकाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय वार्ता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बाप्पा, सुरपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जीवन पणपोर घडटा. थीर बर्मशान ताचे मोहिमेंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. धोवी 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 भवाराचो सर्वेस्वर स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी 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 तुका सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका उसर्गी 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 तुका सोय बाप्पा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दाळोनी देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. तुमच्या रोगताची कास नवे आनी सासनीक करोराचें हें रोगत. पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुजे दोनी बाबार्थाचो गूट परगटुया.
बाप्पा जेजूच्या मननांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मुलीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समजतांक तुजे पोजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगत तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दोमृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटली तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बापा आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमकां ताळणी पळोवंक दिवं नाका सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुती सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकंतांतली वाटाय तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे बरपणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ते जेजूच्या जेवणांत आतां वांटूक घेतली आमी सगळीं सुभागी सोमया तुमच्या भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमिच्या वेळार आमी गायन गावुया जुंय प्रिती मोग वसता D40 570 D47 पेज 75 जुंय प्रिती मोग वसता Get on it, she does. I'm the
सगळीं उबी रावया. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक तयार करतेल्या दियाक्न रिगना पासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो परम यात्नीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणान तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकाक रिगनाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक्न रिगन मुनियारी याज्ञिकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतां आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागतां. पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पुरगटूं, विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरमो आनी तांबोन आसतना मागणें करून जेजूक तो अदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर पुरगटतलें हातियार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भोगतीन याज्ञिकी संस्कारणेक तयार करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी. हें मागणें आमी करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. पवित्र बापा, जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स आमकां दिवन तुवें आमकां दादोशी केलें. आमच्या सोडवणाराचें रोगोत आमकां सासणीक जिविताची जोर जावं. हे जोरींतलें दिसान दीस पियेवन तुज्या जिवान भरलेलीं नवीं मनशां आमी जावंक पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, नवी गवळीक फिरगो सभा घडोवन हाडपा खातीर आमी हेंच्यांनी जागृताय करता, कॉन्शेंटायज करता वाड्या वाड्यांनी. काल जिलाले आनी फ्रांजाले मोरोड हांगा जमात जाली. आयज सांतिस्म वाडो सेंट मायकल्स कम्युनिटी सेंटरांत सांजे 6 वाजता. आज सांतिस्म वाड्यांतलीं सगळीं भाव भयणां सेंट मायकल कम्युनिटी सेंटरांत हाजीर जावंक आमी मागता. सांजे 6 वाजता आपल्या PPC वांगड्यां बरोबर वाड्यांतलीं भाव भयणां. तशेंच पियाले मोरोड खुर्सा लागीं सेंट मायकल स्टोर हाच्या फाटल्यान पियाले मोरोड खुर्सा लागीं सेंट मायकल स्टोर हाच्या फाटल्यान सांजे 6:30 वाजता. सांजे 6:30 वाजता एक जमात 6 वरांचेर सांतिस्म वाड्यांतली आनी दुसरी जमात पियाले मोरोड सांजे 6:30 वाजता. हाजीर जावंक सगल्यांक आमी काळजांतान उलो मारता. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन सदांच उपकारी मन काडी दुसऱ्या सवें दाखोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. E10 सर्वेस्पराक आर्गां दियात. पान 202. E10 पेज 82. सर्वेस्वरा आर्गां दियात. आपलो आत्मो आमकां दिता. सर्वेस्वरा आर्गां दियात. आपलो आत्मो आमकां दिता. एकाच पावाडतान आमी चलच्या. आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी वाडच्या. घालतांव काळजांनी आपलो आत्मो. आपणा सारकेली आमी वाडच्या. घालतांव काळजांनी आपलो आत्मो. सर्वेस्वरा आर्गां दिया. आपलो